नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयभर पातळी इंधन संकश्टाची वावडी. पेट्रोल पंपांचेर लोकांची गर्दी. लोक आनी पर्यटक जाले काचाबूल. गाडयांच्यो टाकयो केल्यो फूल. मीराबाग सावड्डेचो बंधारो आनी पंप हाऊस प्रकल्प करतले रद्द. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला आश्वासन. आदले खासदार विनय तेंडुलकराची म्हायती. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळा सयत मुख्यमंत्री सावंत हांचे कडेन जाली चर्चा. केप्यां एका अनवळख्या दादल्यान टॅक्सीची केली मोडतोड. थळाव्यांनी संबंधिताक धरून केलो पुलिसांच्या स्वाधीन. दुबाविताचेर करची कडक कारवाय, थळाव्यांची मागणी. कुडचडे सेक्स रॅकेट प्रकरण. पालकांची मानसिक अवस्था घेवची समजून. पालकांक आपली भुरगीं कितें करता हाची नासता कल्पना. गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे म्हणणे. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या भाजपाचे जैत निश्चित. पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात भरतरे रिती आशिल्ली सुवात. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. कळंगूट दर्यार शेकात बसपा वयल्यान जाल्ल्या वादांतल्यान एका पर्यटकाचेर केलो जीव घेणो हल्लो. पर्यटक गंभीर जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल. पुलिसांनी 2 जाणांक केले अटक. आता पळयात खबरो विस्तारान. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणाक लागून संबंधित नगरसेवकान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो असो प्रस्न पत्रकारांनी उपरासलो. तेन्ना पालकांची मानसीक स्थिती समजून घेवपाची गरज आसा. खूब फावटी पालकांक आपली भुरगीं कितें करता हाची कल्पना नासता अशी जाप गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. तशेंच खंयचोच राजकीय फायदो जावचो ह्या हेतान आपूण उलयना अशें दामू नायकान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. एक गजाल आसा, बापूय जो आसा त्या बापायक भुरग्यांचे संदर्भांतल्यान कितें जालां कितें आसता अनेक घाणी आसा ते काही वेळा खबरी बी आसना. पण जेन्ना जेन्ना असल्यो खबरी जेन्ना कळटात तेन्ना लक्षात येता की हें जालें तें खूपच वायट जालां आनी अश्यो वायट घटना केन्ना घडच्यो न्ही. तांच्या आवय बापायच्या सद्या खंयच्या मनस्थितीन वता आसतले ताजोय विचार करूंक जाय. किंवा त्याच बरोबर प्रकरण जें आसा त्या प्रकरणान कोणूच म्हणजे कोणाचेच वायट जावचें न्ही. आनी अशी अनेक गरीब कुटुंबाय जर समजा आसात तातूंत भितर आनी तांचेय बीन फ्युचर आसा ते पिड्यार जावचें न्ही हाजे खातीर आमी लक्ष दिवपाक जाय. आनी म्हणून सरकार आनी पुलीस खातें योग्य. तुमकां दिसता रिजायन जावचो कसो तेणें? आनी सांगलें महाराष्ट्रान अशी एक केस जाल्ली तेणें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. परत एकदां सांगलें न्ही, राजकीय हातूंत भितर हांव कांयच हातूंत स्टेटमेंट करना. कारण ह्या वेळाचेर सगळो गांव किंवा सगळे त्या कुटुंबा जी खंय तरी कशी तरी चुकून हातूंत भितर इन्वॉल्व जाल्ली आसा ती खंयचे परिस्थितीन कशी हें आसा मानसीक हातूंत वता तो दृश्टीकोन पळया न्ही. फक्त म्हाका खंय तरी एक स्टेटमेंट केलो किंवा आनी कितें तरी केला पब्लिसिटी मेळ्ळी की दामू नायकान अशें म्हळ्यार अध्यक्षान अशें म्हळ्यार अशें जावचें न्ही. कारण आयज आमकां समाजान भितर भुरग्यांक सुद्दां आमचे हे सगळे मोबायल कल्चर त्याच बरोबर आमी भुरग्यां कडेन कशें वागतात आनी भुरगीं कशीं ग्रोन अप जाता हांचे कडेन पळोवपाचो एक आतां नवो हें तयार जावचो पडटलो. जेणे करून येणारी पिळयेक आमी कितें तरी दवरतात ताचो विचार करतात. फोंड्या पोटवेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित आसा. पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात रिती आशिल्ली सुवात भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान हे विशीं माहिती दिली. सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद तशेंच मंत्रिमंडळात एक सुवात खाली आसा. हे खातीरूच आतां फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा आनी ताचो निकाल 4 मेक जातलो. ह्या पोटवेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित आसून निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात रिती आशिल्ली सुवात भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. भारतीय जनता पार्टी सिरियसली इलेक्शनान आसा. त्या खातीर आमी जी इलेक्शन 100% जिखतले. ताज्या उपरांत पोर्टफोलिओ एक वेकंट आसा तो पोर्टफोलिओ ऑटोमॅटिकली भरतलो. तो इलेक्शना खातीर दवरला न्ही. हांवें सांगला की मिनिस्ट्रल पद जी भरपाक जाय ती भरतले म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कळंगूट दर्यादेगेवेल्या शेकात बसतना जाल्ल्या वादांतल्यान एका बंगळूरच्या पर्यटकाचेर शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात 42 वर्साचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद करून 2 जाणांक अटक केल्या. मजगती पर्यटन खात्यान प्लॅनेट गोवा शेकाचो परवानो रद्द केल्ल्याचें कळटा. गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जायत आसा. कांय बंगळूरचे पर्यटक गोंयांत कलंगूट दर्यार भोंवणे खातीर आयिल्ले. मंगळारा हे पर्यटक एका शेकात गेले. तेन्ना शेकात बसतना शेकाच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा पर्यटकांचो वाद जालो. हे वादावादीचे रुपांतर उपरांत झगडेच जाले. झगडी इतली खर जाली की शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका पर्यटकाचेर जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तो पर्यटक गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती पर्यटकांचेर जावपी अशा प्रकारच्या घडणुकांक लागून गोंयच्या सुरक्षे वेवस्थेचेर परतून एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. दनपारां आमकां कॉल येयले की आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम TPO टुरिस्ट पुलीस युनिट आहा पळय आमचो कलंगूट, तेंचे कडच्यान कॉल येयले की कलंगूट बिचार झगडी जाल्या म्हणून. आनी मागीर तेंच्यांनी सांगलें की आमी ऑलरेडी इंजर्डांकूय शिफ्ट केल्या म्हणून PHC कांदोळे. मागीर त्या कॉला उपरांत आमी आमचे स्टाफ धाडले कलंगूट पुलिसांत. आमी व्हेरीफाय केल्या कळ्ळें की फायट वॉज बिटवीन द स्टाफ ऑफ द शेक गोवा प्लॅनेट आनी टुरिस्ट पीपल. मागीर जेन्ना तांकां टुरिस्टांक हांगा हाडले तेंकां तेंचें मेडिकल केलें आमी. मागीर तितलो एक्टान कंप्लेंट दिली. त्या कंप्लेनीचेर आमी काल राती ऑफेन्स रजिस्टर केला. वी हॅव रजिस्टर्ड ऑफेन्स ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर अँड इन दीस ऑफेन्स 2 पीपल हॅव बीन अरेस्टेड. 2 स्टाफ शेकाचे तांकां अरेस्ट केल्ल्या अँड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. एक्झॅक्ट इन्सिडंट म्हटल्यार हे टुरिस्ट जे येयल्ले पळय ते न्हावपाक गेल्ले आनी तितूंतलो एकटो तेंचो तो बेड्स आसता पळय थंयसर बसलोलो. मागीर जो ल्हान 2-3 जाण वयर सरले आनी तितूंतले एकट्याचे कोण तरी तेंचो गेस्टा भितरलो एक मनीस ह्या स्टाफांकडे गेलो कितें तरी विचारपाक. तेन्ना थंयसर तेंचे वर्बल आर्ग्युमेंट्स जाले. मागीर तेंच्यांनी एकामेकाक कितें पुश केलो म्हणून बाकीचे स्टाफ येयले आनी मागीर सगळे क्लॅशीस जाले. ते थंय एकट्यान सांगला की आमी पीत ना म्हणपाक. मागीर जेन्ना तांकां हांगा हाडलेले पूण तेंचे ब्रेथाक वास मारतालो. दे हॅड कन्ज्यूम अल्कोहॉल. And what about the Sheikh staff? शेक स्टाफ दे वे वर्किंग इन शेक. इंजरीज ते एकट्याकूच मातशे तेजे तकले हेड इंजरी आहा आनी बाकीच्यांक मायनर इंजरीज ती. अशे इन्सिडंट फुडें जावचे न्ही म्हणून तुमी कितें हे घेता? पळय असो इन्सिडंट हांवें फुडें रिपीट जावपाक जायना म्हणून ऑलरेडी वी हॅव बुक्ड ऑफेन्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर शेक, स्टाफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेक. ऑल्सो वी विल बी सेंडिंग रिपोर्ट टू टुरिझम डिपार्टमेंट asking to take action against these people. And because Kalagur being a tourist destination, we do not want to repeat such type of incidents. And strict action will be initiated if any person involves in such type of incident in future. सकाळच्यान आज जो एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाता, एक व्हिडिओ व्हायरल जाता, तो पळोवन तुमकां खबरूच आसतलें की कलंगूट गांवांत जो आसा तो एक मेजर असॉल्ट जाल्लो आसा. पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार मंगळार दिसा 2 पारचो कलंगूट बिचारूच स्थित आशिल्लो प्लॅनेट गोवा नांवाच्या एका शेकाचेर हो असॉल्ट जाता. खंय तरी स्टार्टिंग ताचे जे झगडेचें कारण आसलें ते शुल्लक कारणां वयल्यान ही झगडी जी आसा ती तांची स्टार्ट जाता आनी ताचे झगडेचें रुपांतर इतलें व्हायलंट जाता की ह्याच ज्या शेकाचे स्टाफ आसात 15 ते 20 जाण मेळून एका बेंगलोरियन ट्युरिस्ट ज्याचे नाव कौशत पाशा, 42 ताची वर्सां जावन आसा, बेंगलोरचो तो ट्युरिस्ट, हाका मेळोन सगळे जाण ग्रुपान जे आसात ते असॉल्ट करतात. ताका खोटांनी त्याच्या तकलेर ताका मारतात आनी आयर्न रॉड्स जे आसात ते घेवन ताका सारकोच वायट परिस्थितीन जो आसा तो तेचेर अटॅक केलो वता. तो अटॅक तेचेर इतलो वर्स्ट सिच्युएशनान जाता की त्याच्या तकलेक जे आसात ते खंय तरी 7 ते 8 टाके जे आसात ते पडटात आनी सारको रक्तबंबाळ परिस्थितीन जो आसा तो मनीस थंय मेळटा. आता क्लोज सोर्सिसा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशी आमकां म्हायती मेळटा की हो जो शेक आसा हांगासर पयलीं सुद्दां अशीच खंय तरी इन्सिडंट खुबश्या फावटी ह्याच शेकाच्या स्टाफा कडल्यान जातना दिसून येतात. खंय तरी हांच्या कडेन पावर आनी एक ते पोझिशन आशिल्ल्या कारणान हे जे स्टाफ आसात, हो जो शेक आसा हांच्या कडल्यान अशे जे गैरवेव्हार आसात हे खुबश्या फावटी जातना दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक म्हजे घर येवजणेचे अर्ज सादर करपा खातीर 1 वर्साची मुजत वाड केल्या. तशेंच तिवरे वरगांव पंचायतीन आशिल्ल्या कार्यालयांचे 36,886 रुपयांचे भाडे माफ करतले.
महाराष्ट्र ॲग्रो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान जनावरांचे खाण विकते घेतले असो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेक घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयच्या कॅबिनेट डिसिजनाक पयले डिसिजन वे ऑफ मंथली रेंट फॉर द विलेज पंचायत तिवरे वरगांव अलॉटमेंट प्रिमायसीस इन द मार्सेल बस स्टँड. जे PWDच्या रेंटाच्या प्रमाणे जे रेंट जाताले पळय न्ही तांकां जी प्रिमायसीस दिल्या ओके ते वे ऑफ केले एक्चुअली सिन्स तांकां बिल्डींग दिल्या तेन्नाच्या. हय इट इज 1122 स्क्वेअर मीटर. Amount ताचो according to that 36,886. Proposal for the payment of the invoices of the Veritas legal firm 35,39,000 towards the professioning of the case. Cattle feed from the purchase of the cattle feed from the MAIDC, the Maharashtra government undertaking. It is Maharashtra Agro Industry Development Corporation, cattle feed purchase त्यांच्याकडनं डायरेक्ट. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऑर्डिनन्स 2026 हाका आमी म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर ऑर्डिनन्स हाडटा. एका वर्सान ती स्कीम जी आहा पळय ती वाडयता. अगेन फॉर द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 कोमुंजाच्या म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर एका वर्साचें एक्सटेन्शन दिता. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39 खाला साखळेच्या 80,926 चौखण मीटर जमनीच्या रूपांतरणाचो प्रस्ताव रद्द करतले. हे विशीं संबंधित मंत्र्याकडेन चर्चा जाल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत हे विशीं पत्रकारांनी प्रस्न विचारल्यार मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली. ह्या आदी आमदार विरेश बोरकारान शिरदोण वाठारांतले जमीन रूपांतरणाचेर आंदोलन करून आपले मतदारसंघात जमीन रूपांतरण रद्द करपाक लायिल्लें. 39A म्हज्या मतदारसंघात जो आहा पळय न्ही ताका ऑलरेडी आज हांवूय मिनिस्टराडे उलयला तें जावचें ना. हांवें सांगलां कारण तेंच्यांनी पळयलां काय ना तें म्हाका खबर ना. दॅट इज अ व्हॅली एक्चुअली इट इज जस्ट क्लोज टू द. हांव आत्तां मिनिस्टराडे उलयलां आनी फाल्यांच्या भितर प्रोविजन सुद्दां विड्रॉ कर म्हणून सांगलां. फोंड्या पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीचो हरकत घेवपी अर्ज भायर मारिल्ल्यान आपाचो उमेदवार गितेश नायक हांचो अर्ज वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी मान्य केलो. गितेश नायक हांणी प्रतिज्ञापत्रांत खोटी म्हायती दिल्ल्याचो दावो करीत आमदार कार्लोस फेरेरान आक्षेप घेतिल्लो. आमदार कार्लोस फेरेरान माफी मागूंक ना जाल्यार तांचे आड बदनामीचो खटलो दाखल करपाचो इशारो आपान दिला. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आपाचो उमेदवार गितेश नायक हांणी सोमारा उमेदवारी अर्ज भरिल्लो. मात उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रांत खोटी म्हायती दिवन तांणी गुन्यांवांची म्हायती लिपयल्ली म्हूण काँग्रेसीन दावो केल्लो. हे विशीं ताणें आक्षेप घेत गितेशाच्या उमेदवारीक हरकत घेतिल्ली. काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकारान वेंचणूक अधिकाऱ्याक उमेदवारीक हरकत घेवपी पत्र सादर केल्लें. ह्या पत्राचेर बुधवारा सुनावणी जाली. दोगांय वटेन युक्तिवाद जावन आपाचो उमेदवार गितेश नायकाची उमेदवारी अर्ज वेंचणूक अधिकाऱ्यान स्विकारलो. आमदार कार्लोस फेरेरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो आपान निशेध केलो. उमेदवार गितेश नायकाचेर केल्ल्या आरोपांचेर कार्लोसान माफी मागची ना जाल्यार बदनामीचो खटलो दाखल करतले असो इशारो आपान दिला. ऑब्जेक्शन फायल केल्लें काँग्रेसीन आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचेर तें ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसरान भायर उडयलां आनी नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट केलां. एक FIR जाल्ली आशिल्ली ती तेंच्यांनी दाखयली बेंगलोराक कर्नाटकान आनी ती आमी आमच्या एफिडेविटान डिस्क्लोज करना म्हणून. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR अजून कोर्टान केस जावना, अजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, अजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. कारण फॉर्मान डिस्क्लोज करपाक जाय कायद्या प्रमाणे जे रिप्रेझेंटेशन एक्ट आसा सेक्शन 39 आसा तें सांगता की खंयची केस तुजेर आसा ती तुवें डिस्क्लोज करपाक जाय. आनी आमी ताजेर ज्यो केसी आसा त्यो डिस्क्लोज केल्या. कर्नाटकांतली केस आसा आनी आतां काल जी कितें राजस्थानाची केस सांगल्या ती फक्त FIR, त्यो केसी न्ही. कळ्ळें. तेजेर आमी इन्वेस्टिगेशन जातलें, तेजे उपरांत चार्जशीट फायल जातली जावपाना हें सुद्दां खबर ना. सो FIR डिस्क्लोज करपाक नाका आनी हेंच आमी आरोप फुटोवन दिलें. आमचो रिप्लाय काल आमी 3:30 म्हणल्यार फायल केल्लो आनी आज आरोन आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर तेणें तें जर डिस्क्लोज करिनाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो आनी ह्या खातीर नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट जालां.
मजगती आपूण जात धर्म पळयनासतना सगळ्यांक समान वागणूक दिता अशें आमदार कार्लोस फेरेनान स्पश्ट केलें. आपूण आपाचो उमेदवार गितेश नायकाच्या उमेदवारीचेर हरकत घेतिली, मात ती वेंचणूक अधिकाऱ्यान न्हयकारली. देखून मतदारांनी कोणाक मत दिवचें हें जाणून घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें तो उलयलो. काँग्रेस पक्ष डॉक्टर बाटिकार आणि आम्ही फोटी मारतात म्हणून दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट यू कॅन से irrelevant objections, you can say something else, but you can't say आम्ही फोटे मारतले. This is a complete lie, not only of people who have made this statement, but even on behalf of the party it was being made that this आम्ही फोटे मारले म्हणून. मागीर आता फकत कॅन्डिडेट न्ही, तेंचे पक्षाचे लिडर आहात ते जातीचे उलोवपाक लागले. हांव जातीचे कांय म्हणना, कित्याक आमी गोंयकार तूं जाणा, आमी जात धर्म केन्ना चोयनात. आमी गोंयकार म्हूण पळयतात आनी गोंयकार म्हूण आमी वयतात फुडें आनी आमचें लायफ डेली तेशेंच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केपीसीसीचे आदले सचिव गोपाल नायक हांचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्लो प्रकरणात 4 दुबावीत आरोपींक अंकोला पुलिसांनी अटक केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दुबावीत आरोपी गोंयांत पळून वचपाचो यत्न करताले. तेन्ना तपासणे वेळार कारवारांतल्या माजाळी चेक नाक्याचेर हे दुबावीत सापडले. ह्या हल्ल्यांत गोपाल नायकाच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ली. बाणावले वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाच्या घडणुके वयल्यान 2 गटां मदीं वाद जाल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली. हो किरकोळ वाद झगड्यांत रुपांतरण जालो. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. आनी ती गाडी चाबी काडले ते गांवाच्या लोकांक आनी तेंचे तापली मारले आनी ताणें कितें म्हणलें हांव काडटा म्हणून. मागीर ताणें कितें म्हणलें सगळें काड म्हणून आख्खें गांव क्लीन कर. ते रेडी जाले पूण मारले का आनी म्हाका फोन मारलो. हांव पावलो तेन्ना ते ग्रूप पण आहले आनी आमी सांगलें उलयता म्हणून क्लीन करया म्हणून. मागीर एकटो आहलो ताणें फोन करून इतले जाणां आपयलो आनी म्हाजेर अटॅक केलो. हांव आहलो आनी 2-3 जाणां आहले आमचेर अटॅक केलो. टी शर्ट बी तुल्ले तो भितर आसा. म्हाका पळय हाते उडयले ते काडटाय म्हणून तेवूय रेडी जाले. एक ह्युमॅनिटी आसता ते मारपाक स्टार्ट केले, चाबी बीन गेले जाल्यार ते खंय उडयतले. ते घाटे उडयना आहले ते उडोवपाक सोदताले ते तेन्ना म्हळ्यार चलता आनी तांकां खबर ना ते न्यू ते आमचे कामार आसा ते. म्हाका खाजगी रॉड्रिगेज फॉटोग्राफी म्हाका फोन येयलो की काणयां गार्बेज हाडून म्हाका. हांव गार्बेज मेळटलो मेंबर. सो हांवें म्हणलें कोण आहा तो म्हाका म्हणलो 5 आहा आनी बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आहा म्हणून ताणें तीन गेले जाल्यार तेमी कोण वडील तेमी एडमीट केली. हांव साफ करता हांव म्हणलें तो इशू सॉल्व जालो. मागीर ते वॉर्ड पंचान केलें फायन फारीक करपाक पडटा म्हणून. म्हणलें तेगे सेपरेट पूण ती उडयली त्या साफ करपाक पडटा म्हणून. सो साफ करपाक हांव तेका सायड दाखोवपाक गेल्लो तेन्ना तो एकलो आहलो. तेगे चेडे गेले म्हाका मागीर मारपाक येयले. तेजो सायडीन तो नेबर आहा तो वयचे थांबवले आनी तेंचे कन्फरंट केलें म्हणून. कितें खबर मारपाक लागले ते ते यूपी एरियांनी गार्बेज उडोवपाक लागले. आमी तेंगे यूपी लोकांक आमी हें करपाक गार्बेज हाडपाक एवरी डे काली आमी साफ केलें. हांवें आनी सेल्वीच्या मुड्याच्या भुरग्यांक आनी गार्बेज वर्कर्स आहाय तेमी काल आख्खें साफ केलें. आज सुद्दां म्हळ्यार आमकां गार्बेज तेंकां पुलिसेन हाडला. हय मेडिकल हाडले. म्हापशा धुळेर वाठारांत विजन हॉस्पिटला समकार जाल्ल्या स्वय अपघातात केरळाच्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. प्रज्वल करमलकर अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव जावन आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताच्या दुचाकीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. गोंयचो काँग्रेस पक्ष फक्त पेपराचेर घटमूट दिसता. खरें सांगचें म्हळ्यार हो पक्ष कमकुवत जाला अशी टिका ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केली.
काँग्रेस फक्त साश्टी म्हालात परिपक्व आसा. जर काँग्रेसीक गोंयभर सत्ता स्थापन करूंक जाय जाल्यार यत्न करचो पडटलो. गोंयच्या राजकारणाचो दिसान दीस दर्जो उणो जायत आसा. आप आनी काँग्रेसींतल्या कांय उमेदवारांनी आपल्या सोयी खातीर पक्ष बदलले जाल्यार काँग्रेस हायकमांड फक्त गिरीश चोडणकर हाचेच आयकता. ताका लागून काँग्रेस पक्ष फाटीं पडत आसा अशें ॲडव्होकेट राधा रावाचें म्हणणें. आनी काँग्रेस पळय आहा ते आतां इज ओन्ली ऑन पेपराचेर आहा ती पार्टी. ती पयलीं आहलो ते भाशेन ना. तुका सातारी गेले, सातारी सांखळे 3 सीट राणी कंट्रोल करता, पाली आनी बिचोली. पणजी गेलो ती सुवाडी बाबूशा ती आहाय. त्या वाटेन कालांगूट गेलो जाल्यार तो आहा आमगेलो मायकल. सो काँग्रेस इज नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू ब्रेक इन टू दीज वोट्स. ते रावताय कोणान बसयता म्हणून. आतां फोंडीचो या रवी नायक पळय आसा तो पयलो MGK MLA. तो MG सोडलो काँग्रेसान गेलो, काँग्रेसाची मिनिस्टर जालो. काँग्रेसांचो डिफेक्ट जालो, BJPन गेलो, BJP मिनिस्टर जालो आनी तो मेलो. आतां तेगेली लिगसी ती तेगे चल्या दिल्या BJPन. रितेशाक लिगसी म्हणजे ही सगळे पार्टीन घुसपाची लिगसी जाली न्ही. आतां दुसरो चोया एणे आपान दवरला जितेश नायक, तो फ्रेंड म्हाजो. तो 2012 UGDPचे बसलो फोंड्या. आयज तो आपाचे बसला. म्हणजे पार्टी हिंगा थिंगा वचपाक कांय येना. तूं एक पार्टी घेवन बसून मुखार वचपाक तयार ना. आनी आतां आमगेले एक चोया कोण तो केतन भाटेकार. तो 2017 पणजी इलेक्शनाक बसलोलो ऑन गोवा सुरक्षा मंच सुभाष वेलिंगकारागे पार्टीचेर. तो पेड जालो. लास्ट टायम तो MGPचेर बसलो फोंड्या. ही लॉस्ट फेर ना. आतां ताका काँग्रेसान बसयला. अरे एश कोन पार्टी केस ग्रो जातली. तुमी हिंगाचे थिंगाचे एकठांय करून भोंवताय जाल्यार ऑल 3 पार्टीज फोंड्या पडले आतां कॅन्डिडेट. दे हॅव अ हिस्ट्री बिहायंड देम. दॅट इज वाय गोंयचें पॉलिटिक्स पाड पडलां आनी गव्हर्मेंटूय पाड पडलो. असो चलता देखून हांव सांगत आसा काँग्रेसाक. आनी कॅप्टनाक सांगलें बाबा तुमी मेळाय आनी लागाय रे कामाक म्हणून सगळ्या भोंवाय म्हणून. अनफॉर्च्युनेटली कॅप्टनाकूय म्हाका दिसता दिल्ली कॉल्ड क्लाउड नाम. इन शॉर्ट्स इन दिल्ली आर कॉल्ड बाय गिरीश चोडणकर. कॅप्टन जालो MP पूण म्हाका दिसता तो व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल विथ हायकमांड म्हणून. आनी तो असोय जाल्यार मातशें सॉफ्ट तो तेज करून बरो हें येना. आनी सगळें गिरीश डिसायड करता हायकमांड करता. आनी इतली तेंपान गिरीश कोण हायकमांडान पाड घायल गोंयांत. तेच पयलीं लुईजीन करतालो. हायकमांडाचे मनीस लुईजीन आहलो. तो गेलो TMC गेलो. आतां गिरीश आहा. दीज पीपल हॅव नो क्लाउड हियर गोंयांत. कांय ना तेंकां. आतां हायकमांड तेंकां कितें आयकता म्हाका खबर ना हें कितें चलता तें. दक्षिण गोंयच्या वेलागोंदा दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामांचेर प्रशासनान व्हड कारवाय केली. कागाळी उपरांत 68 बांदकामांतली 33 बांदकामां मोडपाक सुरवात केली. अल्केमिस कंपनीन केल्ले कागाळी उपरांत पंचायतीन कारवाय केली. हे कारवाये खातीर वाठारांत तणावाची वातावरण निर्माण जालां. समेस्त भाविकांची नदर लागून राविल्ली मयाची फामाद माल्याची जात्रा जातलीच असो भाविकांक विश्वास आसा. मुळगांव आनी मयेच्या केळबाई देवीची पेट वांगडाच चवाट्याचेर वचपाचे परंपरेत अंदूय खंड पडलो. तरी लेगीत फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय मयेची फामाद माल्याची जात्रा जावपाची आस्त आसा. बिरेस्तारा मयेची फामाद माल्याची जात्रा जातलीच अशें कळटा. मुळगांवच्या श्री केळबाई देवीची पेट वाजयत गाजयत मंगळारा फांतोडेर मये गांवांत पावली. माल्याच्या जात्रेकडेन संबंध आशिल्ली मुळगांवची पेट मयेच्या श्री केळबाई देवळांत लेगीत गेली. मात परंपरेप्रमाण पेट देवळांत भितर सरूंक ना. देवळाच्या दारावयल्यान ही पेट परस्पर चवाटो हे पारंपरीक सुवातेचेर गेली. मुळगांवची पेट मयेच्या श्री केळबाई देवीच्या देवळांत येतकीच पुजा अर्चा आनी हेर कार्यावळी जावन मुळगांव आनी मयेची पेट वांगडाच चवाट्याचेर वचपाची परंपरा आसा. मात फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय हे परंपरेक खंड पडलो. मुळगांवची पेट भायले भायर वतकीच मंगळारा सांजे मयेच्या नायक गटा वतीन श्री केळबाई देवीची पेट नेसयली. उपरांत राती ही पेट चवाट्याचेर व्हेली. खंयच्याय परिस्थितीत माल्याची जात्रा जातलीच असो भाविकांक विश्वास आसा. आयज आमी हांगा गेले आसा ते चैत्र शुक्ल पंचमी ते घालचे दिसता. चैत्र शुक्ल अष्टमी पर्यंत आमच्या जात्रेचो जो हे माल्याची जात्रा ही जात्रा बरे भाशेन संपन्न जातली अशें आमी देवीक करून सांगता.
भावा केळबायची पेट आनी मुगोची पेट तेंची पेट हांगा येयल्ली आसा आनी तशेंच फाल्यां विडम आनी विडंबांची जी जात्रा पारंपारीक माल्याची जात्रा जातली माल्याची जात्रा 20 तारीख बेस्तार खूप पसरल्या जाय ती जात्रा जावची ना आनी कितें अडचणी येतले अशें कितें ना कितें तरी आसता समाज श्रेश्ठ म्हणटात ते कांय ना कांय तरी वायट पसरता त्या मेसेजान लोकांनी येवंक पडचें न्हू आनी जात्रेक येवचें अशें आमी कळकळीचें आव्हान करता लोकांक भाविकांक आनी सगळ्या आमच्या लोकांक जात्रा जातलीच जात्रा बरे भशेन जात्रा भाविकांच्या कृपेने आणि सगळ्यांच्या लोकांच्या कृपेने बरी भाशेन जातली देवी कडेन कितें मागता की हो उत्सव बरे भाशेन करून घेवचो आनी उमेदीन करून घेवचो आनी सगळ्या भाविकांनी येवची अशी म्हाजी विनंती आहा आनी सगळ्यांक नमस्कार सगळ्यांनी जात्रेक येवचें अशी म्हाजी गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.